हे 39A वा 72 ज्यो हाडपाच्यो ज्यो गजाली जाल्यो त्यो मेजॉरिटीन जाल्या. हे सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटीचे आहा. काँग्रेस भितर येयल्या उपरांत ते एब्सोल्यूट म्हणजे 28 आमदार जाले. आता एक कमी जालो रविबाब गेल्या उपरांत, पण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस बाकीच्यांचो सपोर्ट म्हणजे 33 आमदारांचे आणि 7 जाण फक्त ओपोजिशन अशें सरकार. आनी ह्या सरकारान जे हे कायदे हाडले ते पयलीं कॅबिनेटान 12 मंत्र्यांनी इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर जबाबदारी घेवची पडली की बाबा आमी हाडला म्हणून. तेजे उपरांत एसेंब्लीन पास करता आसतना ओपोजिशनाचो आमदारांचो तेन्ना कांय ओपोज केला हेंच्यांनी ह्या गजालीक, पण सरकार पक्षान ते पास करून घेतला. सो ती म्हणजे आता जरी प्रॉब्लेम जाता हाडपाक तुमीच जबाबदार आसले. आता कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी येदे मोठे डिसिजन घेतना हेजो अंदाज पयलीं लावपाक जाय आसलो की बाबा 16B खातीर पयलीं हे जाताले ओपोजिशन जाताले. एक गजाल इम्पॉर्टंट न्ही, ज्या हातूंत भितर ताणें 39A इंट्रोड्यूस केला त्याच गॅजेटा भितर ताणें 16B रिपील केलें न्ही. सो तुमकां खबर आशिल्लें की 16Bचेर बोवाळ जाला तरी आसतना तुमी हें सेक्शन इंट्रोड्यूस केला. आनी मेन गजाल म्हळ्यार तुमी सगळ्यांनी थंय कॅबिनेटाक बसून ते सारकें पास केला. 39A आतां आयल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं. आय थिंक 2024 फेब्रुवारी 2024 इट वॉज नोटिफायड. सो तेजे फाटल्यान आमी खुबशीं असेंब्ली सेशन पळयलीं, खुबसो बोवाळूय पळयलो, पूण इतलो जो वॉट वी सी आवटसायड इतलो जो बोवाळ आसता, इतलो बरो एंगर आसता, तो इट वॉज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द असेंब्ली सेशन नेवर. एक सिरियस सो डिस्कशन जावंकूच ना. सो दॅट मिन्स somewhere there is a compromise. It is very obvious if you see the assembly session, it is very obvious that that is not a full kind of a fledged discussion on the floor of the house. That means there is a compromise somewhere. Now speculation is there behind the scenes that around more than 90% of the legislators have taken benefit of 39A. Now we can't prove that on record because we don't have those. Only government can say it. Only government can say, because see, there are families involved, there are extended families are involved, all of them. They might not directly supporters involved. So if you have around 90-95% people who have already taken the benefit, do they have a right to actually protest against this? And will they even now protest against this? It is to be seen now. This is a crucial test for everybody, all the legislators, because भायल्यान खुबशे उलयले न्हू अशें म्हणजे हें करया तें करया डिस्कशन करया आनी आतां हावसान उलोवचें पडटलें न्हू. लेट अस सी what kind of a argument they make in scrapping that this thing and how forceful they are going to